मानवी हक्काचे उल्लंघन दिसान दीस वाढत असा। भौशिक तक्रार खात्यात GHRCची नेमणूक केली ना। मानवी हक्क आयोगाची बेगोबेग नेमणूक करात असे गोवा फॉरवर्ड अध्यक्षान मागिल्ले, पण परिस्थिती अजून जैसे थे असा। लोकांनी कागाळ करप तरी खंय ह्या प्रश्नाक अजून तरी जाप ना। भौशिक तक्रार खात्यान ना जाला सुमार 500 परस चड केशी कुपत पडल्यात। GHRC म्हणजेच गोय मानवाधिकार आयोगाची बेगीन नेमणूक करात, ना जाल्यार मुखेल सचिव कार्यालयात धडक दिवची पडटली। गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामतीन शिटकावणी दिल्या। पळयात पुराय बातमी। मे म्हयन्यान ज्या वेळाचेर आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसायान ह्याच कार्यालयान हांगच्यान एक पत्रकार परिशद घेतिल्ली आनी डिमांड केल्ले की गोवा ह्युमन रायट्स कमिशनर अपॉयंट जावचो म्हणून। कारण हे सरकार म्हणटा की हे बारीक लोकांचें सरकार, अंत्योदय तत्वाचेर चलपी सरकार, समाजाच्या बारीक घटका पर्यंत पावपाचें सरकार अशें हांचो एक क्लेम आसता। आतां फेब्रुवारी 2023 ह्युमन रायट कमिशनर रिटायर जालो, जो बाब जस्टीस उत्कर्श बाकरे आशिल्लो, हो फेब्रुवारी 2023 रिटायर जालो। मार्च एप्रील म्हयने 2 म्हयने आमी रावले की सरकार अपॉयंट करतले काय ना ते पळोवपाक। मे म्हयन्यान आमच्या अध्यक्षान लेटर केले, कोणाक केले? आमच्या चीफ सेक्रेटरीक केले, चीफ सेक्रेटरीक, की 500 वर केसी पेंडींग आसात आनी ही केसी कोणाच्यो? ही केसी बारीक लोकांचे, समाजाच्या बारीक घटकांचे केसी। ह्युमन रायट्साक कोण वता? बारीक लोक वतात, कारण तांकां त्रास जाल्लो आसता। आज जर तुमी पळोवंक गेले जाल्यार पब्लीक ग्रिवियन्स डिपार्टमेंट हे सरकारान काबार केल्लें आसा। लोक आयुक्ता टुथलेस करून दवरला। ह्युमन रायट्स वायलेशन जाल्यार वचपाक आहा ते एकूच हे खटखणूंक मेळटा दार म्हणटा तें ह्युमन रायट्स कमिशन, थंय ते तुमी अपॉयंट करनात। दिसान दीस केसी पायल अप जायत आसात, दिसान दीस ह्युमन रायट्स वायलेशनां जायत आसात। व्हेरी सिरियस सेन्सिटीव इशू, कारण 500 वर केसी आहा पेंडींग। तुमकां याद जातले प्रॉमिनंट एक्टिविस्ट आमचे बाब आदले लॉयर्स, आमचे लॉयर जे आसात आयरीश बाब सदांच पळयात तुमी इलेक्शन हाच्या टायमार असेंब्ली टायमार पुलिसांक जेवण दिना हें दिना म्हणून ताणें कितलेशे ऑर्डरी हाडले वचून ह्युमन रायट्स आनी ह्युमन रायट्स कमिशन ऑर्डर दीत आशिल्ले गव्हर्मेंटा एगेन्स्ट। कदाचित ताज्या खातीर भिवून तुमी अपॉयंट करनात काय? आमच्या अध्यक्षान 26 मेक पत्र केल्लें, डिटेल लेटर हे पळय। ताच्या नंतर पयर रिमायंडर धाडले परते 30 ऑगस्टाक डिटेल। ताच्या मदीं विधानसभेच्या सत्रान आमच्या अध्यक्षान हे काडले, तरी सरकाराक जाग येना। आनी मागीर सरकार बाता मारता की हे बारीक लोकांचें सरकार, अंत्योदय तत्वाचेर चलपी सरकार, लोकांनी वचपाचें खंय? गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली।